चित्रांत तुमकां येवकार आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर बरे प्रामाणीक संचालक वेंचून हाडले ना जाल्यार बँकेचो शिखर दर्जो सरकार घेतलो काडून। सध्याच्या फुडाऱ्यांच्या हातांत बँक सुरक्षीत ना, मुख्यमंत्री पर्रीकाराची शिटकावणी। घरकान्नीक 1000 रुपया म्हारगाय भत्त्याची येवजण 30 ऑगस्ट मेरेन जातली सुरू। हॉर्टिकल्चराची सवाय भाजी येवजणय सरकार सुदारतलो। भाजी चोरया हॉटेलांनी वता म्हणून विधानसभेत हुस्को। आनीक एक रिझर्व्ह बटालियन धरून 2000 नव्या पुलिसांची करतले भरती। 8 नवी पुलीस स्टेशनां। मुख्यमंत्री म्हणटात चोरयो वाडल्यो तरी पुलिसांची क्रायम डिटेक्शन रेट सुधारल्या 25%। लाडली लक्ष्मीचे फॉर्म सगळ्या आमदारांक मेळटले ऑगस्टांत। बँकांनी दवरतले हुस्को करचो न्हय, मुख्यमंत्र्यांचे उतर। येवजणे खातीर भाजपाचे वांगडी जावपाची घालतात अट, विरोधकांचो विधानसभेत आवाज। गोंयाक स्वतंत्र हायकोर्टाची ना गरज। मुंबय हायकोर्टाचे खंडपीठ आसा तेच बरें। वेगळे केल्यार 4 ते 5 पटीन वाडटलो खर्च। मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत केले स्पष्ट, प्रस्ताव न्हयकारलो। आनी आय लिगा खातीर स्वतंत्र व्यवस्था करची म्हणून फुटबॉल क्लबांच्या मागणेचेर IFFची जाग माग नाशिल्ल्यान क्लबवाले बेजार। महासंघान बेगीन काडचो उपाय, श्रीनिवास धेप्याची मागणी। आता खबर विस्तारान। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर बरे आनी प्रामाणीक संचालक वेंचून हाडले ना जाल्यार बँकेचो शिखर दर्जो सरकार काडून घेतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा विधानसभेत दिली। बँकेची परिस्थिती बरी ना अशी शिटकावणी नाबार्डान दिल्या। बँकेक वयर काडपाक सरकार आदार दिवंक तयार आसा, पूण सध्या आसा तसल्या फुडाऱ्यांच्या हातांत बँक वयर सरपाक शकना आनी सरकार तो धोको पत्करपाक तयार ना। 19 ऑगस्टाक वेंचणुकेचो निकाल ये मेरेन सरकार वाट पळयतलो अशें पर्रीकारान सांगलें। सरकार खात्याच्या अर्थसंकल्पी मागण्यांचेर जाल्ल्या चर्चेक तो जाप दितालो। एक, the erosion of value of assets of the bank as on 31st March 2011 at rupees 114.73 crores had fully eroded its loss provisions, standard asset provisions, free reserves, paid up capital and deposit to the extent of 1.3%. Am I not to react as the Chief Minister of the state when this is received? I reacted only on this. हांव आयजूय सांगता 19 तारखेक बँकेन इलेक्शन दिला. If members and concerned societies elect the right body, no problem. I will not interfere with the bank. Not at all. I don't believe in that. But if people who are electing bank does not elect honest person, this government is contemplating to take decision of withdrawing the apex status of the bank. I am waiting for 19th August to see whether right people are in the chair. I can't allow such type of conditions to continue. 42 or 46 crores of Kadamba with minor adjustment of some interest, some concession of interest is given one-time settlement. I will pay the full amount in one shot if required. We are not worried about that. Don't worry about government money. Worry about balance. Worry about balance 80 crores which is not government. Crime branchik दी म्हणल्या इन्व्हेस्टिगेट करून कितें भानगडी केल्या, कोणाक कितले पयशे आल्या, 3-3, 4-4 कोटी हे केल्या गेल्या 2-3 वर्सां भितर. ते दाम दुप्पट जे आहा पळय ताजे कोणाचे दाम दुप्पट जाले ते म्हाका खबर ना. बरें बँक कितें करता, दीस सपोज टू बी एग्रीकल्चर बँक. ते सगळे जो पळय लोन दिता पळय खंयच्या हॉटेलांक, खंयच्या हांका रियल इस्टेटीक, खंयचे सन ताकाय दिला न्हय 7 कोटी. वी कांट रन विथ दिस कायंड ऑफ स्टेटस. घरकान्नीक 1000 रुपया म्हारगाय भत्ता दिवपाची येवजण भोवतेक 30 ऑगस्ट मेरेन चालू जातली।
तशेंच हॉर्टिकल्चर महामंडळाची सवाय भाजी चोरयां हॉटेलांनी पावची न्हय, गरजू लोकांकूच मेळची म्हणून 1 ऑक्टोबरा सावन सरकार येवजणेत कांय म्हत्वाचे बदल करपाचो आसा. हॉर्टिकल्चर केंद्राचो आंकडो 427 वेल्यान 1000 मेरेन वाडटलो. ते शिवाय कांय भाज्यांचे दर प्रत्येक म्हयन्याभरा खातीर स्थिर दवरपाचोय सरकाराचो विचार आसा, अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलें. आलेक्स रेजिना लॉरेन्सान विधानसभेत हॉर्टिकल्चर केंद्राच्या वेव्हाराचो प्रस्न काडिल्लो. What I want to point out is there is a sufficient increase in the rate of vegetables. Here we are talking of reducing prices, no issues. But vegetables have increased. So my only request is that petrol गायल्यामुळे जायना, आमकां vegetables जावं बारीक सामान मनशाक कितें तरी मेळपाक जाय. दोन गजाली हांव सांगूंक सोदतां. एक म्हणजे ह्या भाजयेच्या स्किमीन एक मॉडिफिकेशन येवपाचें, जे आमी भाजी जेन्ना खरेदी करतले त्याच स्किमींच्यान येतले. ते सादारण 30 सप्टेंबर मेरेन येतले. ते मॉडिफिकेशन अशें आसतलें की वी वील डिक्लेअर द रेट ऑफ पर्टिक्युलर वेजिटेबल आयटम सिलेक्टेड 10 आयटम्स for the full month. If the market rates are higher, then that will be the cut-off point for the Horticulture Corporation to sell it. And Horticulture Corporation आता ज्या पद्धतीन विकता पळय ते सगळ्यात गरज आशिल्ल्या लोकांकूच मेळटली हाची गॅरंटी आमकां दिवपाक येना. म्हणून आमी एक स्कीम केल्या की जातून 30 ऑगस्टा पयलीं ती रिलीज जातली आनी ती स्किमीन भितर प्रत्येक बायल मनशेक ज्यांचे इन्कम 3 लाखापेक्षा कमी आसा अशा प्रत्येक बायल मनशेक 1000 रुपया म्हयन्याक म्हागाय भत्ता म्हणून डायरेक्ट तिच्या खात्यान वतले. दॅट इज वन ऑफ द स्कीम वेर वी आर ट्रान्सफरिंग कॅश सबसिडी. गोंयकार जवळ प्रत्येक जण पेट्रोल वापरता आणि ते पेट्रोलामुळे प्रत्येकाच्या घरान ताका 300 रुपया पासून 600 रुपयाचो बेनिफीट जावपाक लागला एका मनशाक. कार्डान विचार तूं तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो दॅट 300 रुपीज ही कॅन यूज टू कॉम्पेन्सेट फॉर increase in prices. म्हाका दिसता कोणी हांगा आशिल्लो खंयचोय मेंबर मान्य करतलो की whether someone sees a ration card or does not see a ration card, can you monitor it? You cannot. Obviously, item which becomes much cheaper than the market will start moving towards the hotel. It's logical. म्हणून हांवें कितें सांगलें तुका की we are making modification by which common man will be able to buy it. सांगले की 1 ऑक्टोबराच्या हांव रिलीज करता. सरकार 1070 पुलिसांची आनीक एक रिझर्व बटालियन करपाचो आसा. ते शिवाय येरादारी आनी हेर मेळून 920 नवे पुलीस घेतले. पुलीस स्टेशनांचो आंकडो 24 वेल्यान 32 पावतलो. ते उपरांत गोंयच्या पुलीस स्टेशनांतलो पुलिसांचो उणाव भरून येतलो म्हणपाचें गृहमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेत सांगलें. व्हीआयपीच्या सुरक्षेंतल्यान 133 पुलिसांक भायर काडल्यात. चोरयो जातातूच तरी पुलिसांची क्रायम डिटेक्शन रेट 25% सुधारल्या म्हणपाचें पर्रीकारान सांगलें. दिगंबर कामतीन मडगांवचे पुलीस स्टेशन आनी चोरयांचो प्रस्न काडिल्लो. स्पीकर सर, मडगांव शहराची हें वाडत आसा अँड देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स एट द मडगांव पुलीस स्टेशन. Moment I became chief minister, I got 133 constable relieved from the VIP security, which forms almost 30% of the VIP staff. 30% कमी केलो. आम्ही एक साधारणपणे एक तिसरी बटालियन IRBची आम्ही रेज करता, प्लस फाटल्या बटालियनचे हे करपाचो फोर्स गॅप आसा ताका साधारण 1070 PS DYSP पासून DYSP म्हणून डायरेक्ट जायना पण हातूंच्यान PI पासून PSI पासून कॉन्स्टेबला बरोबर 1070 थंय घेवपाचे आहा. That will take care of the reserve part of it. आणि एडिशनली ट्रॅफिक आणि जनरल पुलीस स्टेशन जनरल रिक्वायरमेंट मिळून 920 कॉन्स्टेबल्स रिक्रूट जावपाचे आहा. आयज 26 पुलीस स्टेशन 24 कितें पुलीस स्टेशन आहा ती 32 सुमार जातली. जवळ प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक पुलीस स्टेशन, थोडे केसीस सोडून. डिटेक्शन इन 2012 has gone up to 64.07%, which is more than 2011, and it will go up still more. So detection is better. I do agree that 100% control येवना, पण थोडे दीस रावशी जाल्यार तुका हो कंट्रोल येतलो. लाडली लक्ष्मीचे फॉर्म ऑगस्टाच्या पहिल्या सप्तका मेरेन सगळ्या आमदारांक मेळटले.
ते उपरांत एकदा बँको खंयच्यो त्यो थारल्यो की हे फॉर्म त्या बँकांनी मेळटले. हाका लागून आमदार वा लोकांनी येवजणे विशीं हुस्को करचो न्हय अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलें. वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांची लोकांक म्हायती दिवपी खासा पुस्तिका सरकार फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर काडटलो अशें पर्रीकारान सांगलां. सरकारी येवजण्या विशीं जेनिफरान प्रस्न काडिल्लो. Speaker sir, so much has been said about this Ladli Lakshmi scheme. I haven't got any forms. Forget about getting the forms. I don't even know what they look like. But when people go to the concerned department, they've been told that the MLAs have been given the forms. So there's a little confusion there. Could you answer that, please? पहिली म्हणजे कोणे कसलेच पॅनिक जावपाची गरज ना. एवरीवन विल गेट द फॉर्म. सेकंड लॉट इज अंडर प्रिंटिंग. There is a condition for this form now. You got to be a member of the BJP. You first file a membership form of the BJP. Then I will give you a form. Otherwise, you go and collect the form from the department, or you collect from your MLA as and when you get. This is the condition. So I just want to get your notice. You please check on this, sir. I think I don't have to check on it. I am making a statement which you are not understanding the meaning of. You are not understanding the meaning of. I am understanding meaning. Please listen to me complete. Yeah. I said number one, some MLAs have already got the form. Yeah, the MLA speaker, sir, can हांव you? मरे सांगता. बॅलन्स MLAs कोण ते म्हाका हांव कित्याक पळयतलो. डिपार्टमेंटान तांच्यांनी सयो करून आपापले फॉर्म येल्या. बॅलन्स हांव मरे सांगता. Balance MLAs can avail of the form after in the first week. I am making one more lot available for those MLAs who have not received the forms. That those forms will be available to the MLAs in the first week of August. I think I am so clear. Up to now everything clear. Third stage. 1 minute. I have not completed. Please allow me to complete. Moment the banks are finalized, because we have not started giving money. The actual payment will start after 10th of August, after the assembly is over. So banks come into picture after 10th. Moment the bank comes into picture, once they are notified, from 10th August or maybe 8th August, maybe 5th August, 5th August, somewhere around that time, the forms will be available in the bank. That book you are going to print is very good, but common man does not know where to go and get what, where to apply, how to apply. By when will these booklets be available? And will these booklets give detailed information about the different schemes and the criteria needed to avail of the same? So maybe another 2-3 months we will come out with new edition of it with the modified version. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.